उसगांव तिस्कार हांगासर आनी उसगांव तिस्कार हांगासर ही एक अपार्टमेंट आहा हांगासर फ्लॅट वयर रावता आनी सकयल ज्या शॉप आनी तेच्या फाटल्यान एक गुदांव हो गुदांव जो आहा ओनर संग्राम परब म्हणून तेजो आनी तेणें जो गुदांव आसा हो चलोवपाक दिल्लो कोणाक मंजुनाथ म्हणटा तेका आनी हो जो मंजुनाथ आहा हो कुट्टे हाडून तेजी 2-3 मशिनां आहा भितर हो पत्रावळी करतालो डिस्पोजल पत्रावळी सो तेजे हिशोबान तो म्हणटा आतां चवथ लागीं आसलेल्या कारणान जवळ जवळ 20 ते 22 लाखाचें तेजें मटिरियल आसलें म्हणटा तो. चवथ लागीं आनी 22 लाखाचो कितें पत्रावळी करतालो सो रेडी पत्रावळी कितले आसलेलो कितलो माल आसलेलो रेडी बी नाशिल्लो आनी रॉ मटेरियल बी आशिल्लें आमचे स्टाफ दनपारां लंच ब्रेकाक गेल्ले कितें म्हणल्यार ती रोखडी 1 वरान येता मागीर ते कितें जालें शॉर्ट सर्कीट जालें काय कळना हांव मागीर खबर आशिल्लें ना घरांनी मागीर म्हणल्यार ते लोकांनी फोन मारलो तुमकां आनी कितें आशिल्लो कॉल आमकां कॉल सामको 47 येयलो की पणजे कंट्रोल रुमांतून ती उसगांव तेच्या उदकाची सांगा की शॉपाक उदक येता तितून धुंवर भायर जाता म्हणून आमी इमिडिएटली हांगा येयले येवन पळयलें जाल्यार व्हडलो एक पत्रावळी करता तो शॉपाक उदक येता आनी आमी फायर फायटींग करून तो सगळो अंडर कंट्रोल केलो तसोच धुंवर 2-3 वचोन तेंच्या फ्लॅटान गेल्लो वयर 3 दिसान त्या लोकांक भायर काडून तेंचे सिलिंडर सगळे स्विच ऑफ केले बंद केले आनी सिलिंडर भायर काडले ते सगळे कुट्टे आसलेल्या कारणान तो म्हणटा लॉस म्हणटा 22 लाखाचें जालां आसतलें आमी फायर ब्रिगेडीचे मनशाक विचारपाचो प्रयत्न केलो लॉस पण तेंच्यांनी आजून एस्टिमेट लॉस आजून कितलो एक्झॅक्ट जाला तो करूंक ना आजून उदकांत दिसवयल्यान प्रोडक्टा खातीर विवेक प्रभू.